इसायास प्रवादेच्या पुस्तकावेले वाचप. काळोखान चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. सावळेच्या देसांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. तांची खुशालकाय तुवें वाडयली, तांचो संतोष चडयलोय. सुटकेच्या वेळार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना मुरगोडटात. तशेंच तुजे फुड्यान ती आनंदभरीत जातात. कित्याक मिद्यानाक केल्ले तशें ताच्या बाराचें झू, ताच्या खांडायली खाटी, ताचेर जुलूम कोत्तल्याची बोडी तुवें मोडून उडयली. झुजाचे सगळे जोडे आनी रोगतान भरलोलीं आंगवस्त्रां ही सगळीं उलपोन गेलीं आनी उज्यान तांचो भस्म केलो. कित्याक जल्मला आमकां एक बाळक, दिला आमकां एक पूत. ताच्या खांदार अधिकार घाल्लो आसा आनी ताका वळखतलीं ह्या नांवान: अजापून बुद्दीनार, पदवेदार देव, फुडल्या युगाचो बाप, शांतीचो कुंवर. ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना आनी ताची शांतीक शीम ना. तो दाविदाच्या सिंहासनार बसून आपले राज चलयतलो. आतां थावन नितेकाली नितीन आनी प्रमाणीकपणान ते राज स्थापतलो आनी राखतलो. दोलबारांचो सर्वेस्पोर आपल्या मोगाच्या बळान हें सगळें करतलो. सर्वेस्पोराचें उतर: देवाचे बोड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो आतां आनी सदांकाळ. सर्वेस्पराचें नांव ओचित्र जावं. सर्वेस्पराचे सेवकांनो, वाखाणी करात. सर्वेस्पराचे नांवाची स्तुती करात आतां आनी सदांकाळ. सर्वेस्पराचें नांव ओचित्र जावं. सबाब आतां आनी सदांकाळ. सर्वेस्पराचें नांव ओचित्र जावं. उदेंती तावन ओस्तोमते पर्यान सर्वेस्पराचें नांव ओचित्र जावं. सगळ्या राष्ट्रां वयर सर्वेस्पोर, मळबा वयर ताची मोहिमा. सबाब आतां आनी सदांकाळ. सर्वेस्पराचें नांव ओचित्र जावं. सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा? आपले उंच सोदरेर तो चडून बसला. उंच तावन वडो घालून तो पळयता. सर्गार आनी पृथ्वीचेर नदर मारता. सबाब आतां आनी सदांकाळ. सर्वेस्पराचें नांव ओचित्र जावं. खालत्याक तो धुळींतलो उबारता. दुर्बळ्यांक शेणांतलो वयर काडटा. कुंवरां बाराबोर ताका जागो दिता. आपल्या पोरजेच्या कुंवरां मदें ताका बसयता. सबाब आतां आनी सदांकाळ. सर्वेस्पराचें नांव ओचित्र जावं. नमान मारये, कुरपेन बरलोले. सर्वेस्पर देव तुजें सवें सदूव घेतूं ओस्तोऱ्या मदें. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. 6व्या म्हयन्यांत नाजरेत नांवाच्या गालिल्यांतल्या शारांत देवान गाब्रिएल दुताक एके आंकवारी सोरी धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्यान जुजे नांवाचो एका दादल्या लागीं तुका लग्नाचें उतर जालें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें.
आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कुरपेन भरलोले, सर्वेस्पोर तुजें सवय आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण देवदूतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारये, देवा मुखार तुका कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासणाच्या सासणाक रास चलयतलो आनी ताचें रास केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबोद ना म्हणटोच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर सावली घालतली. ह्याच खातीर तुजे तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पयले तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वाचती म्हणटाली ती आतां 6 म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाचें जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाखून, जावं म्हजें सवय तुज्या उतरा प्रमाणें. आनी देवदूत तिचे सोरशिलो कोडसरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. नियाळाक आदार. इसायास प्रवादी आपल्या पुस्तकांत अशें म्हणटा, सगळीं राष्ट्रां संतोस्तलीं कित्याक आमकां एक सोडवणदार जल्मलो आनी तो जातलो आमकां एक शांतीचो कुंवर. तो दाविदाच्या सिंहासनार बसून आपलें राज चलयतलो. तशेंच आयचे लुकाच्या शुभ वर्तमानान आमकां जेजूच्या जल्माची खबर मेळटा. गाब्रिएल दूत मारिया सोरशीं येवन तिका कळीत करता, तूं देवाच्या पुताची आवय जावची आसा आनी मारिया देवाच्या येवजणेक होयकार दिता. आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी देवाचो मोग आमचे सवय विसरल्यांत आनी सगळ्या काळजांत देवाचो मोग करूंक ना. देवाच्यान करूंक जायना अशें कांय ना म्हूण आमी विसरता. आमकां बोगस सायबा, तर आयज आमचो थाराव जावन दी, आमी सगळ्या आमच्या जिवितांत काळजान आनी मनान देवाचे येवजणे प्रमाणें चलतलीं आनी देवाक चिटकून रावतलीं.